एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. तो हो आसा नेक्स्ट व्लॉग. सो आता वयता आम्ही खंय नरकासूर पळोवपाक. सो म्हटलें शिवादार आपल्याक टायम ना पार्लरा व्हरपा आमकां हय का न्ही. सो परत परत पार्लरा ताका व्हर म्हणपाक म्हाका बरें दिसना. सो म्हटलें हांवें एक बरेंशें प्रोडक्टूच ऑर्डर केलें. सो आतां म्हाका आनी पार्लरा वचपाची गरज ना तशें ना. हय पळय जालें येस खंय. हांवें अगारोचे ऑर्डर केल्ले आसा. ओके जेन्नाय कितें तुमी हांवें तुमकां दाखयल्लें पळय चॉपिंग मशीन तोय अगारोचे न्ही बरें येता. सो हें हांवें ऑर्डर करया म्हटलें. चडशी हांव पार्लरान बी वचना तुमकां खबर आहा. गेल्यार चवथीक गेल्लेलें तेन्ना जस्ट एक फेशियल बी करपाक. आनी फेशियल हांव म्हयन्याक करना. जस्ट आतां फाल्यां हांव बेसन बी हळद बी लायतलें अशें घराच करता हांव. सो म्हटलें आयब्रो तरी म्हाका चड ना लायट आसा. सो म्हटलें हें मशीन ऑर्डर करया आनी घरचेच काडया म्हटलें. फेस मागीर आयब्रोज लेग एंड आर्म्स आनी आर्मपीट एंड बिकिनी. ओके सो हें आसा आयब्रोचें आनी हें आसा फेस म्हणजे हांगासर बारीक बारीक केस बी येता न्ही ते क्लीन करता. सो म्हाका फक्त आयब्रोकूच चडशी यूज जाता आनी कांय ना. सो हांव करता आनी फाल्यां टायम मेळचो ना म्हटल्यार आतां करया म्हटलें. टायम आसा चार्जींग दवरूं जाय. चार्जर आसता भितर. अशें तुमकां एक्झॅक्ट शेप मेळचें ना कळ्ळें न्ही. जे की अनवॉन्टेड हांगासर एक्स्ट्रा हेअर बी येता पळय ते इजिली वयता. आतां केंस दिसता आसतलें तुमकां न्ही. सो आनी हांवें बारीक करचें ना हांव. थंय आहा सायडीन जे हेअर आसलेले पळय ते जस्ट काडला हांवें. ओके मागीर हांगासर थोडेशे हेअर बीन काडूंक जाय. हे पळयात हें अशें काडूंक जाय. हें घालूंक जाय. सॉरी हें घालूंक जाय. आनी हें मागीर ऑन करपाचें. अशें क्लीन करपाचें. सो बरें आहा जालें म्हाजें पारां वचपाची गरज ना. ओके अशें काडलें की दिसता आसतलें हांगा पळय केंस दिसना. पळय हांगा पळय कितले केंस आहा तुमकां दिसता खबर ना. बारीक बारीक न्ही हांगा पळय. हांव हांगा घालता पळय बारीक आहा ते पळय ब्राउनी टाइप न्ही. हांगा खूब आहा. ते कितें करपाचें खबर आहा हेज्या भितर न्ही एक ब्रश दिला. हे ब्रशान काडपाचें. सो हे ब्रश आसा हे ब्रशान अशें क्लीन करपाचें. हांव हांगा बेश्टें घालता हे पळय न्ही बरें पडटा. सो जालें म्हजें काम. ओके सो आतां हांव रेडी जाता मागीर या आमी नरकासूर पळोवपाक चला. सो हें पळयात अशें आसता भितर. ओके चार्जर आसता आनी हें न्ही हेअर रिमुवर बीन हाताचें म्हणजे आर्मपीट बी सगळें ते. सो अशें आहा खूब बरें आहा आनी मागीर चार्जींग करपाचें. सो हेजें लिंक तुमकां हांव घालता. इफ कोणाक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. उदकाची एक बाटली घेतला हांवें तान लागत जाल्यार. आई येता हां चला बाबू न्हिदला. हां हां बेगीन येता. शिव म्हणटा म्हाका न्यू सँडल घाल खंय. आतां न्यू सँडल घालूंक नरकासूर वाड्यार नाचोंक वयतलें हांव. गाडीन बसतलें गाडीन येतलें शिवनाथ न्ही आनी तुमकां हांगा दाखयता. हांगासर लायिल्लें आसा हें पळयात. ओके आनी दिसता हांगा लायटींग बीन कांय करूं ना सिंपल दवरला. पण हें आमचें शिवनाथ हांगा एक बल्ब घालपाचें न्ही. आं आतां आतां आनीक बल्ब ना. आनीक बल्ब हांगा लाय कित्याक फाल्यां रातची म्हणजे परवा दिवाळी लक्ष्मी पुजनाक बी हांगा रांगोळी घालतलें हांव. आनी हें सगळें रेडी करून दवरलें हांवें. जस्ट हेका मागीर हें लावपाचें. सो फर्स्ट तुमकां न्ही आमच्या कॉलनीन ते भुरग्यांनी केला. ना पयलीं व्हडले व्हडले करताले व्हडले भुरगे ते आतां बंद केला. धाकट्या भुरग्यांनी केला बरें केला. सकाळचें पयलीं आमी तुमकां तो दाखयतले मागीर सगळें भायले अशें ना. सो तुमकां न्ही आमचें लायटींग दाखयता. सकयल्यान न्ही बरें दिसता. आमचें लायट इतलें पावरफूल आहा तुमकां दाखयता. सगळें उजेड पडला सकयल. सो हें पळयात हें लायट उजेड तुमकां दिसता न्ही हें शिवाचे लायटीचें पावर. दाखयता तुमकां एक मिनट आं. तो तें पळयात येस हें पळया हें 1 2 3 हें आमचें लायट आनी हांगा पर्यंत उजेड पडटा सकयल दिसना. भायर लायट न्ही जाता पळय गुडगुडटा शिवनाथ घेवन यो रेनकोट. अमृता तरी घेवन यो.
एक 2-3 नरकासूर पळोवया रेनकोट खंय आसा बरा आमी बेडान न्हिदना पोनाक आसा येवं हांव वयर तर हांव काय मेळचें ना तर रेनकोट हांवच घेता व्हरपाचें व्हरया न्ही बॅग घेतला आतां हांवें नाल्यार 2-3 नरकासूर तुमकां दाखयता हांव म्हाका खबर आसता आयज येतलो म्हणून तो लोकांनी इतलो खर्च केला पळय ते खर्च उदकांत घालनाका तूं यो तुजें रेनकोट खंय रेड आनी बाबूचे लोकांनी लाखांनी खर्च करून सावंड बी घेतला आणि इतलोच पावस ना आणि आयज एक दीस चुकोवंक आयज एक दीस म्हणजे चुकोवंक जाय एक फाल्यां तरी पडल्या पडूं न्ही आमकां एक 2 नरकासूर पळोवंक मेळा पुरो चल ते बेडार आहा ते बेड ओपन कर फायनली मेवळें हांव ते बेडशीट सोदतालें न्ही सॉरी कर्टन तेन्ना म्हाका दिसलें हें नाल्यार म्हाका आयज खबर उरपाचें नासलेलें आं आनी हो म्हणटा कार घेवन या खंय कार घेवन गेले फाल्यां पावतले एक दीस आमकां प्रॅक्टीस आहा कार घेवन गेल्ले आमी डॅडी आसलेलो शिरकाली आमकां आमच्या रस्त्यारूच ताका लागून कार नाका रेनकोट आहा आनी टेंशन ना आमी काय तर पयस पळोवची ना जास्त बरोबर पळोवन येतले तो हें आसा आमचे कॉलनीचे नरकासूर बरें केला हय भुरग्यांनी एक पावस येना ना पुरो चल चल आणि दाखयता हांगासर पळय बरेशे आकाशकंदील लायला बरें केला न्ही आकाशकंदील आनी वारो सुट्टा आनी थंड जालो सारके दिस टायम न्ही फर्स्ट टायम अशें केला आकाशकंदील लायला लास्ट इयर अशें नासलेले हांगासर धाकटोसो नरकासूर आहा बरें केला चलो म्हणटा हांगा राव्या रेंगूळ घालया आयलो 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 काड 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 आमी आतां हांगा पावला तोड्डा तो जाता इतलें हांव शूट करतलें आनी घालतलें व्हिडिओ ओके म्हणजे समजून घ्या पावस स्टार्ट जालो ताका लागून कितलें मेळटा तें पळोवया आता न्ही पावस मातशें देंवला म्हणजे कमी जाला खंय पावले आमी बेतीम न्ही मालीम पावला सो हें पळयात सावंड बी सगळें बंद कित्याक पावस पडटा न्ही बरो व्हडलो पडलो आं आतां मातशें बारीक जाला लायट बी सगळें बंद केला बरें दिसपाची आं खबर ना कशें दिसते वयर लायट पडटा वयर लायटनींग पडटा सो हो रस्तो न्ही जेन्ना नरकासूर येता न्ही हेवटे अशें गर्दी आसता म्हणजे जागो नासता इतलें ट्राफीक आसता पण आयज कांय ना कोण लोक भायर सरवंक ना पावसा लागून हेंचो न्ही वर्सां वर्स बरो आसता बीच बॉयज बेतीम म्हणून सो ते पळयात बेस्ट केला आनी लायट आसा आनी बरें दिसपाचें न्हू तो हे आसा जिंगारो बॉयज आं हेंचे न्ही वर्सां वर्स बरें आसता हेंचे नुस्तें बरें केला लायट ऑफ केला हेंच्यांनी आनी हांगासर इतलो रश आसता न्ही ना गाडी वचोंक मेळना इजिली पळय हांगासर सावंड बी ना आनी हे पळय हें ना ट्राफीक ना पावस मातसो कमी जाला चला बरो ना न्ही हांगा तरी मातसो लायट बरो दिसता हय बरो दिसता न्ही सावंड चालू आहा गडगडो हे पळय बरो केला न्ही बरो केला कटप्पा खंय बरो गेला हय हांगासर आसा शिवाचो फ्रेंडूय आनी आमचो युट्यूब फॅमिली अक्षय आवय सगळें हाय म्हणा हॅपी दिवाळी म्हण रे हॅपी दिवाळी आवय हॅपी दिवाळी खंय
तर तुमकां दाखयता नरकासूर हांगा हो बरं केलं यांच्यानी या बरं केला चल चल जीप बरे पिंक केला सो पावली आम्ही जरा कितला ना 9:30 जाली मातशें बारीक बारीक शूट केला हांवें पुरो म्हटल्यानी तेन्ना वर्सां वचनी पणजे वयतात अशें ना डिस्टर्ब नाका म्हटलें बाबू आसा घरा कडेन इतलें तरी पळोवंक मेळना न्ही तें व्हडलें चल हें बरें सुकोवंक घालूंक जाय केन्ना वास मारता मागीर दुसरी डायरेक्ट गॅलरीन भायर दवर हां चल सो आतां आमी व्लॉग एंड करपाक विचारलें हांगा जेवपाक बसला पळयात बरें बरो पावस पडलो बरें बरें गरम गरम बांगडे फ्राय केला हांगासर हे पळयात बांगडे फ्राय केला सो ब्लॉग एंड घेवपाक विसरलें हांव ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण हय बाय म्हण रे Please leave comments and subscribe to my channel. Happy Diwali. हॅपी दिवाळी आई बाय म्हण इश्यू नागडू हा ताका लागून आनी कसलो कॉपीरायट बी येत म्हाका ओके चला बाय